पण प्रत्येक गोंयकाराची, प्रत्येक धर्माची, प्रत्येक जातीच्या लोकांची, प्रत्येक समाजातल्या लोकांची आज न्हीद उडयल्या. कित्याक असो इन्सिडेंट गोंयांत म्हाका दिसता स्वतंत्र जाल्ल्या गोंयांत असलो इन्सिडेंट गोंयांत केन्ना जावंक नासलो. काल जे पर्वरी हायवे एक्सपान्शनाच्या नांवान आनी हायवे एक्सपान्शनाच्या निमतान देव खापरेश्वराचें देवूळ बीजेपीचें जें सरकार आसा तांच्यांनी बेकायदेशीर रित्या जें डेमोलिश केलें आनी जी देव खापरेश्वराची मुर्ती तांच्यांनी डेसेक्रेट केली, जी विडंबना मुर्तेची केली, ताजे मागीर गोवा बीजेपीचे सरकाराचें स्थान मुघल आनी सालाजारशाहीचे अंडर जी पुर्तुगीज राजवट आसली ताजे बरोबर येवन बसता. म्हळ्यार मुघलांनी देवळां उडयल्लीं हिंदूंची ह्या देशांत, तशींच पुर्तुगीजांनी सालाजारशाहीचे अंडर देवळां उडयल्लीं हो इतिहासान रिकॉर्ड आसा. आनी आज गोवा बीजेपीचें जें सरकार आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताचे अंडर, ताजें नांव हिस्ट्री बुकान, इतिहासान नोंद जातलें की बीजेपीच्या सरकारान देवळां उडोवपाक सुरू केली म्हणून. चड डिस्टर्बिंग हे सगळे गजालीचे म्हणल्यार एका सायडीन जेन्ना हे सरकार मुख्यमंत्री सांगता की आमी स्टडी चालू आसा, कितलीं देवळां उडयलीं पुर्तुगीजांनी आनी ती पुर्तुगीजांनी उडयल्लीं देवळां रिस्टोर करतले म्हणून, आनी दुसरे फाटभुंयेचेर आपूणच देवळां उडयतात. हें कितें चल्लां? कित्याक हें जी गजाल घडल्या ही सारकी निर्लज्ज सरकार सुद्दां जर खंयचें आसलें जाल्यार ही असली गजाल आनी असली घडणूक करचें नासली. आनी आज लज्जास्पद जी गोश्ट भारतीय जनता पार्टीचे गोवा सरकारान केल्या, जी गोंयच्या हिंदूंचे देवाचेर आनी देवळाचेर हात घालपाचो, ताजो आमी काँग्रेस पक्षाचे वतीन निशेध करता. एक म्हणल्यार ताका लिगल पार्ट आसतलो तो सायडीक दवरुया, कित्याक म्हाका दिसता देव आनी धर्म म्हणटा हो लिगल पार्टाचे वयर जावन विचार करता, बिकॉज ताका सेंटिमेंट्स, इमोशन्स आनी विश्वास, श्रद्धा एटॅच आसता. काल आमी पळयलें जेन्ना ताजे विधी करताले देव खापरेश्वराची, ताका एक पर्टिक्युलर वर्ड आसा आनी हांव आतां पळयतालो आल्बम अक्रॉस एक व्हिडिओ हांवें पळयला. एक पुजारी आसा, ताणें सारकें डिटेल एक्सप्लेन केला की ती विधीनूय कशी मिस्टेक्स आसल्यो, आनी तो जर सरळ सांगता की तो कोण आयलो तो म्हणटा तो भट काय कोण तें आपल्याक खबर नासलो म्हणटा. आतां गोंयांत जर आमी पद्दत पळयत जाल्यार प्रत्येकाक खबर आसतलें जे लोक पुजा करता, और जांचे घरा गणपती आसतलो, और देवाची नॉर्मल सुद्दां पुजा करता, तेन्ना सत्यनारायण पुजा आसा, और कोणागेर संकश्टी करता, कोणागेर विनायकी करता, कोणागेर महाशिवरात्रेची पुजा करता, कोणागेर एकादशी करता. आनी जेन्ना देव पुजता तेन्ना एक बेजीक म्हणटा ती प्रॅक्टीस फॉलो करता. तातूंतली एक म्हणल्यार सोवळें न्हेसून ती पुजा करपाची आसता. जाल्यार काल आमी पयली थंय दुर्दशा की तो कोण तरी गोंया भायलो एक मनीस हाडला पुजा करपाक. गोंया भायलो म्हणून हांव दुर्दशा म्हणटा ताची दुर्दशा म्हणटा की तो जीन्स आनी टी शर्ट घाल्या आनी तो देवाची पुजा करता. आतां बाबा तो मनीस कोण? कित्याक आतां बीजेपी पार्टी जे हिंदू धर्माचे रक्षण करते तांकां इतल्यो गजाली लागता, म्हणून तो मुद्दे चड उपस्थित करचे पडटा की बाबा तो मनीस हिंदू काय तो खंयच्या धर्माचो, हाजो पयलीं तांच्यांनी विचार केल्लो आनी ताजेर तांच्यांनी अभ्यास केल्लो काय म्हणून. कित्याक अभ्यास करपाची खूब संवय सरकाराक आसा हें आमी पळयलां. अभ्यासूच करीत आसता ते, एग्जामीक केन्ना बसत ना. दुसरी गजाल म्हणल्यार आचमन. कित्याक आमचे हिंदू धर्माच्या हातूंत जेन्ना आमी पुजा करता तेन्ना षोडशोपचार पुजा आसता, पंचोपचार पुजा आसता, तातूंतलो एक भाग म्हणल्यार आचमन. आचमन म्हणल्यार उदक घेता तेन्ना तो पुजा करता ताकाय आचमन करचें पडटा शुद्धीकरणा खातीर. जाल्यार आमी पयले फावट पळयलां आमी व्हडले हांचे इतले धार्मीक न्हय, पण आमी बेजीक आमकां ज्या आवय बापायन शिकयला आनी ज्यो गजाली आमकां बेजीक कळटा, ज्यो प्रॅक्टिसीस आमचे फॅमिलीन फॉलो करता त्यो आमी करता. आनी ताजे प्रमाणे आमी केन्नाच बिस्लेरीचे बाटलेन उदक हातान घेवन आचमन गेल्लें आमी पळोवंक ना. कित्याक एक जनरली तांब्याचो कॉपराचो म्हणजे तांब्याचो हें आसता, तातूंतल्यान उदक घेता तें मागीर ताजी कलश पुजा करची पडटा. मागीर तें आचमन केल्लें उदक परतें पुजेक वापरिना, तें डिस्कार्ड करचें पडटा. पण काल एकाच बाटलेन देवाची सगळ्यान पुजा केल्या उदकाच्या. तें उदक ती बाटली ती फ्रेश काय ती ओडलेली तोंडाक घालिल्ली बाटली कोणाकूच खबर ना. तर अशी तांच्यांनी काल देवाची विटंबना केल्या आनी तांच्यांनी म्हणल्यार टोटल एक जोक कशी परिस्थिती करून दवरल्या. कसली तांच्यांनी विधी केल्या ती ते
पुरोहितान आज तो व्हिडिओ आयिल्ल्या प्रमाणे तुमकां आयला आसतलो सगळ्या मिडिया हावजीसांक तो कदाचित तुमी तो पळयचो. ताणें ते एंटायर विधीचेरूच प्रश्नचिन्ह उत्पन्न केला. आतां हांव मी काय एक्सपर्ट पुजारी न्हय, पण आतां घरा कडेन आमी विनायकेची पुजा करता तेन्ना आमी षोडशोपचार जेन्ना पुजा करता, बेजीक म्हाका जी गजाल खबर आसा आमी करता तेन्ना आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मागीर स्नान, अभिषेक स्नान, मागीर वस्त्रोपवस्त्र, मागीर अलंकार, मागीर यज्ञोपवीतम म्हणजे दानवे देव आसत जाल्यार, मागीर ताका धूपम, दीपम, मागीर नैवेद्यम, मागीर नमस्कारम, मागीर प्रदक्षिणा, मागीर साष्टांग नमस्कारम, आनी मागीर ते जातकूच आरती करतात आनी मंत्र पुष्पांजली करतात. हाका इन ब्रीफ हांव तुमकां कदाचित म्हाजें चुकलां आसत, षोडशोपचार पुजा म्हणटा, पण काल तांच्यानी ते कितें एक्झॅक्ट केलें तें आमकां कळूंक ना, कित्याक हांवें ते बरी प्लेट पळयली. कित्याक काल सबंद गोंयांत म्हाका दिसता लोकांक दिसलें की हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या आनी हायवे एक्सपान्शना खातीर तें झाड रिलोकेट करपाचो एक मूव चालू आसा आनी देशान ह्या सगळ्यांत चड म्हत्व दिलां तें आमचे संविधानान आनी कोर्टान आनी कायद्याक, आनी ताचे प्रमाणे लोकांक दिसलें की तें झाड मूव करता म्हणून. पण जे आमी घटना थंय पळयली, झाड मूव करपाचें तें कातरलें झाड, तें बाबा झाड खंय रिलोकेट करतले. हाजे पयलीं सांतिनेचें झाड व्हरून खंय रिलोकेट केली, ते झाडाची वडाच्या झाडाची दुर्दशा कितें जाली हाजेर म्हाका दिसता तांच्यांनी अजिबात लक्ष घालूंक ना. तांकां एक खरी आसली, गडबड आसली. एकदां आयतार धरलो आनी तें झाड रिलोकेट केलें. म्हणजे मजेची काय दुख्खाची गजाल म्हणपाची ती देव खापरेश्वराचो काल ते दीस त्याच दिसा ताजेर हातोड्यो घाल्यो. आमकां सुद्दां एक म्हणल्यार की आंगार कांटो उबो रावलो जेन्ना ते सांज पर्यंत हांवें म्हाका काल जिवाक बरें नासलें, हांवूय नासलो आनी ते बोवाळ सगळो चल्लेलो तो पयलो, पण म्हाका फिवर आसलो. पण हें जेन्ना रातचे पर्यंत 7 पर्यंत आमी पळयलें की देवाची मुर्ती फोडपाचो सुरवात केला तेन्ना बाय हें हांवूय ते पावलो. पण आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते इवन फाटलो आमचो कॅन्डिडेट विकास परदेसाय आसलो, एक्टिविस्टांक हांव चड करून वालोर दिता, स्वप्नील शेल्लेकार जावं, शंकर पोळी जावं आनी बाकीचे कितलेशेच जाण मिडियाचे सबंद दीस फोर फ्रंटाचेर आसलो. आमचो नॉर्थ गोवाचो अध्यक्ष आसलो विरेंद्र, अमित पाटकर मागीर आयिल्लो. अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता सबंद थंयचे लोक ते परिस्थिती मॉनिटर करताली आनी ही ती दुर्दैवपूर्ण घटना काल घडली. ती म्हणल्यार जे स्वताक हिंदू रक्षक म्हणून घेता आनी हिंदूंचे रक्षक म्हणून घेता तांच्यांनी काल हिंदूंच्या देवाचेर आनी देवळाचेर हात घातले. अक्षरशः देव तांच्यांनी मुर्ती फोडपाचो प्रयत्न केलो. देवान आपली शक्ती तांकां दाखयली, मुर्ती हालना आली जाग्या वयल्यान. मागीर आमी सगळ्यांनी पयलाच तेजें नाटक जे घडलें, स्टॉप वर्क ऑर्डर म्हणून कितें दिली. आमकां दिसली जावं देवान तरी म्हणल्यार आमकां बुद्धी दिली आसतली आनी ती स्टॉप वर्क ऑर्डर म्हाका दिसता रातचे 3 पर्यंत फोर्सान आसली. रातचे 3 सुमार आमकां कळयलें इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ती मुर्ती थंयच्यान हाडलेली, देवूळ डेमोलिश केलें. आनी आज ते व्हिज्युअल जेन्ना पळयले आनी थोडे हे पळयले इतलें दुख्ख जालें की तुळशीक आमचे हातून धर्मान खूब मान आसा. ती पुजलेली तुळस फांसार दिल्ल्या सारकी उखलून व्हेल्या. तुमी पळयात, हांव सांगता म्हण आयकूं नाका, व्हिज्युअल्स पळयात कशी व्हेल्या ती. हाजे वयल्यान हे बीजेपीच्या लोकांचे हिंदू प्रेम आनी ते धर्माचे प्रेम कितें म्हणटा पळय तें स्पश्ट जाता. कितें आसा तर आमी मानतात एक एकदां रस्त्याच्या सायडीक घुमट्यो आसता ऑर क्रॉस आसता ऑर बारीक आनी कितें आसता जाल्यार इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ द पीपल इन द पब्लीक ते मूव करचे पडटा. पण ते एक विधीशीर पद्दतीन पद्दतशीर हातून मूव करून ताका पयलो दुसरो जागो आयडेंटिफाय करून रिस्पेक्टफुली व्हरपाचें आसता. पण हांगा प्रश्न घुमटेचो नासलो, एक कितें बारीक घुमटी नासली. एक म्हणल्यार 200 वर्सां पयलींचो तो वडाचें झाड आसलें. दुसरें म्हणल्यार सगळ्यांत गजाल प्रत्येक गोंयकाराक ही पडटली, ते कसलें सादें देवूळ नासलें केल्लें, काल पयर बांदलेलें, 10 वर्सां पयलीं, 15 वर्सां पयलीं, 20 वर्सां पयलीं बांदलेलें. तें देवूळ आसलें जागेकाराचें, ताका राखणदार म्हणटात, ताका म्हणटात जागेकार. जसो देव बोडगेश्वर आसा, तसो पर्वरी आनी रामवडेश्वर म्हणून आसा, पुंडलीक देवस्थान आसा, वेताळ आसा सकयल, ताका म्हणटात जागेकार. आनी तुमी बीजेपीचे आज सत्तेचे हातून इतलो तुमकां सत्ता तकलेक मारली, इतलो उन्माद चडला बीजेपीक सत्तेचो
इतले दंग तुम्ही आसा, इतले मध्य धुंद तुम्ही पैशाच्या आणि सत्तेचे मदार झाल्या की तुम्ही जागेकाराकूच जाग्या वयल्यान हाडयलो अशें म्हणून कशें करूंक शकता तुम्ही? कितले लोकांची आस्था, श्रद्धा, विश्वास ते जागेचेर आसता. म्हाका खबर आसा, हांव ल्हान आसतना पासून जेन्ना आमी थंयच्यान फ्रॉम पणजी टू म्हापशा और बिचोले सायडीन आमच्या घरा कडेन माय वचपाक अशें जर आमी वता ह्या सायडीनच्यान जाल्यार सदांच थंय पांयां पडून वता. अजून सुद्दां केन्ना 5-7 आसतना आमी होन मारताले, केन्ना मेळटा तेन्ना देवून पांयां पडटाले. ते एक श्रद्धेचें स्थान तुम्ही ते झाड काडटा म्हणला आनी देवूळ उडयलें म्हणून आनी देवाची मुर्ती फोडून उडयली, दुर्दशा करून उडयली. ते ताचे पेडाची काल आमी पळयल्या सगळ्यांनी. जाल्यार जागेकाराक जर हे सरकार हालयता जाल्यार म्हाका दिसता हे बीजेपीचे सरकार आनी मध मारलेले आमचे जे राजकारणी आहा तांचो न्याय हो देवाकूच करचो पडटलो, लोकां कडेन जावपाचो ना, शक्य ना. फुडले म्हाका दिसता तांचे स्टेप आसतले हायवे एक्सपान्शनाच्या नांवान. ते लोकांक पिशान काडला. हांव कशे लोकांक पिशान काडलेले झाड रिलोकेट करता म्हणून, जाल्यार ते बोमा आसतले. बोमाचे देवूळय मोडपाक हे फाटी फुडें पळोवचे ना. दर म्हणटा आज सुटले जाल्यार फुडल्या 10 वर्साच्या एक्सपान्शनान ते देवूळ उडयतले. जाय जाल्यार बायपास करूं येता आसलो. आनी जर हे बीजेपीच्या सरकाराक जर जाय जाल्यार ते जाय तसो बायपास करता और अलायनमेंट हालयता, रिअलायनमेंट करता. हाजेर तुमकां याद आसतली थोड्या म्हयन्या पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. बांबोळेच्या ऑपोजीट जो प्रोजेक्ट आसा नियाज बी ते बिल्डिंग आहा कसो हायवे घुंवडयला तो पळया. तो एक प्रोजेक्ट वाटोवपाक सबंद हायवे घुंवडयला. अशी पॉलिसी आसा नॅशनल हायवेची की अशे टर्न घेवचे न्हय म्हणून. एम आय करेक्ट? इतले आसतना येतो म्हणून टर्न घेतला आनी तो फूल प्रोजेक्ट वाटयला. त्या प्रोजेक्टाच्या नांवान आनी खूब कितें केला, हिलपेटींग केला, ती गजाल वेगळी. तातूंत आतां येनाका. हें थंयचें जालें. सो कॉन्ट्रॅक्टर वेगळो म्हणूया. आतां सरकार सेम, कमिशन सेम सरकार खाता. आता परवरीचोच मुद्दो घे. अलायनमेंट हालयलो जाल्यार मोल वतलो आसलो. म्हणजे देवूळ गेला जाता, मोल वचूंक जायना. म्हणल्यार बीजेपीचे आज कितें जाला, बाप बडा ना भैया सबसे बडा रुपया. तांकां देवूय लागना आनी धर्मूय लागना. आपली पोटां भरली की जाली, तांकां ताजे कडल्यान पयशे पडले आसतले. आनी हाज्याकून व्हडली शॉकिंग गजाल, तुमी परत आतां वचा आनी चॅक करा. आनी जो मनीस पणजेच्यान म्हापशा वतलो और म्हापशेच्यान येतलो पणजे और सांखळेच्यान बिचोलच्यान पणजे येतलो और वतले, प्रत्येक मनशान आज थंय नजर मारची हायवेचेर. वड काडला आनी देवूळ काडला, ताजे एक्झॅक्ट फाटलो पोर्शन ओपन जाला आनी कॉमर्शियल जी बिल्डिंग आसा फाटली ताची फ्रंटेज आज ओपन जाल्या. ते बिल्डरान देवळाच्या फाटल्या पोर्शनाचो दुरीगूच बांदूंक नासलो. कित्याक बांदूंक नासलो? कित्याक ताका खबर आसले हे सरकार ज्या लोकां खातीर, दिल्लीचे लॉबी खातीर और व्हडले कॉर्पोरेट बिल्डरा खातीर काम करता, तो तांकां हे देवूळ आनी देव खाली करून दितलो म्हणून. कित्याक बाप बडा ना भैया हांकां सबसे बडा रुपया. देव बाप बाकीच्या जनतेक आसतलो, हांकां न्हय. हे प्रूव जाता तेच्यान की तितलो पोर्शनूच ना दुर्गाचो. सारकी फ्रंटेज क्लियर. कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्साचो व्हॅल्यू जो ताची फ्रंटेजी खातीर कमी आसलो तो वाडलो आतां. आतां कोणाक भितर कितली शॉपां मेळ्ळ्या आनी कितें मेळ्ळा तें खबर ना. तें रिसर्च करपाचो विशय दुसरो. आतां बीजेपीचे लोक आमकां खबर आसतले, बीजेपी जावं, आरएसएस जावं, बजरंग दल जावं, सनातन संस्था जावं, भारत माता की जय जावं, हिंदू जनजागृती समिती जावं, विश्व हिंदू परिषद जावं, हे सगळे सेल्फ डिक्लेअर्ड स्वयंघोषित हिंदू धर्माचे रक्षणकर्ते आणि ओनर म्हणजे ठेकेदार. पण काल हिंदूंचे देऊळ मोठा असताना आणि मूर्ती मोठा असताना एकटोच दिसलो ना, एकट्याचो निषेध ना. खंय गेले हे लोक? सभ्य भाशेन कितें हे मंचाचेर बसून हांवें सभ्य भाशा उलोवची ही म्हाकाय दिसता आनी ही म्हजे कडल्यान सगळ्यांक अपेक्षा. पण दुखला म्हणून आज हांव उलयतां. हांकां हांव म्हणचो ना की हे खंय गेल्ले काय म्हणून, हे खंय मेल्ले काय म्हणून प्रश्न विचारता हांव. तुमकां कांयच दिसूंक ना? देवळाचेर ते हातोडी घालताले, कांयच दिसूंक ना? सरकाराक तुमी प्रश्न करूंक ना? मातूय तुमकां अलायनमेंट रिअलायन करूंक जायना काय म्हणून ते देवूळ वाटोवपाक? कित्याक पयर आमी पळयल्ले बजरंग दलाचे एक्टिविस्ट जे क्लोज बीजेपी मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयात थोड्या पगाराकूय कामाक आहा थंय काम करतात. 85 वर्साचे एडवोकेट उदय भेंब्रेचे घरा गेले आनी ताची प्रतिमा जळयली. ताका कलकलयलो बाबड्याक, जाणटे मनशाक, छत्रपती शिवाजी महाराजाचे विशया वयल्यान. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटा हो आमचोय आदर्श आनी म्हाका दिसता तो प्रत्येक गोंयकाराचो आदर्श. आनी तो हिंदूंचोच न्हय, तो मुस्लिमाचो क्रिस्तांवाचोय आदर्श. कित्याक ताणें आपले राजवटीत राजवट बरी कितें ती दाखयली. ताणें राज धर्म दाखयलो.
ताणे धर्माचेर केन्ना राजकारण करूंक ना आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे राज्यात बायलांक भुरग्यांक आनी जाणटे मनशाक सगळ्यांत चड प्राधान्य आसलें आनी सगळ्यांत चड महत्व आसलें जाल्यार ताजे नांवान तुमी 85 वर्साचे मनशाचे दारान वता आनी ताका जाम करतात. खंयचो तुमची संस्कृती ही भारतीय संस्कृती सभ्य वागणूक तुमची. ताणें जर कितें उलयलां तें रॉंग आसत तुमी मुद्द्यांनी ताका पटोवन दिया मरे एविडन्स दिवन तो रॉंग म्हणून मागुनी ताका चूक मागीर. ताज्या दारान तुमी ताका धाडले बीजेपी ते काल ताका देवूळ म्हणटा ते बजरंग दल कित्याक येवंक ना. बीफ एक्सपोर्ट गोवा आयएस जालो मरे तेन्ना बजरंग दल खंय येवंक ना काय पावलें आमकां कितें तांचे कडल्यान एक्सपोर्टरा कडल्यान. सिलेक्टिव्ह हिंदुइजम हे सगळ्या विशया वयल्यान म्हाका दिसता की बीजेपी खातीर जे लोक हिंदू म्हणून वावुरतात तांच्यांनी हे सगळे घटने वयल्यान आनी तांची जी ओवरऑल भुमिका हे घटनेचेर आसा ताजे वयल्यान प्रूव केले की हे लोक हिंदू न्हय हे बीजेपीचे हिंदू डुप्लिकेट. आमच्या कॅटेगरीन पडना ते जनरल जे हिंदू आसा तांकां कालचो विशया वयल्यान दुखला ते कॅटेगरीन पडना. हे बीजेपी हिंदू म्हणून नवी कॅटेगरी डुप्लिकेट हांचे सिलेक्टिव्ह आसता. आज पर्यंत बीजेपीन धर्म आणि देव प्रत्येक फावटी वापर करून घेतला. कित्याक वापर केला? दुसऱ्या धर्मामध्ये फूट घालपाक, जातीमध्ये फूट घालपाक. आणि जेन्ना प्रभू रुद्रेश्वर देवस्थानाचो विशय जाल्लो हांवें तेन्नाच सांगलेलें तुम्ही चेक करा रिकॉर्ड करून. आज हे हिंदू मुसलमानांक झगडटात झगडे पेटयतात. आज हे हिंदू क्रिस्तावांच्या मध्ये झगडे पेटयतात. सगळे काबार करतले आनी मागीर हिंदू हिंदूंची झगडी पेटयतले म्हणून आनी निमाणे हिंदूकूच काबार करतले म्हणून. ताजें हें उदाहरण लायव्ह एक्झाम्पल हा. देव कापरेश्वराचे जे काल ताणें देवूळ फोडला हे लायव्ह एक्झाम्पल बीजेपीचे डुप्लिकसी ऑफ रिलीजन. मॅक्झिमम म्हाका दिसता जर देशान ह्या धर्मा वयल्यान कोणें बेनिफीट घेतला स्पेशली हिंदू धर्मा वयल्यान जाल्यार तो बीजेपी. कित्याक फाटल्या कितलेशेच सरकाराच्या टायमार आमी पळयला की बारीक घुमट्या वयल्यान सुद्दां हांच्यांनी राजकारण कितलें दाखयलां तें आनी कितलो ताचो पॉलिटिकल फायदो करून घेतला तो. जरी ह्यो गजाली पॉलिटिकल फायदो करून घेवपाच्यो न्हय पण आज येदे व्हडलें देवूळ निस्तो नाबूद करता येदो व्हडलो जागेकार जाका गोंयचे आमचे संस्कृतीन गोंयचे आमच्या कल्चरान खूब म्हत्व आसा. जागेकाराक राखणदाराक खूब म्हत्व आसा गोंयच्या हातून. ताकाच ताचो जागो हालयता आनी जे सायलन्स बीजेपीच्या लिडरांचे आसा ना जाल्यार सगळ्यांक येतले आसले मरे. खंयचेच जर दुसरे पक्षाचे सरकार आसले तकलेन उबे रावतले आसले. नवी नवी योगासन पळोवपाक मेळटले आसले आमकां. तकलेन कशें बीजेपीचे चलता ते बॉल मारी एकटो दिसला तुमकां रस्त्यार काल हे संघटना हांवें नांवां घेतले एकटो दिसला एकट्यान निशेध केला प्रोटेस्ट मुख्यमंत्र्याच्या घरा भायर कित्याक करूंक ना. जाल्यार हे सगळे गजालीन तांच्यांनी आज स्वताचे हिंदुत्वाचे तोंडार काळिमो फासला बीजेपीन. हे जे तांच्यांनी घटना घडयल्या बीजेपीन स्वताचे तोंडार काळिमो हिंदुत्वाची तांची जी पॉलिसी आसली ताचेर तांच्यांनी स्वताचे म्हाका दिसता काळिमो फासयला. आनी ही एक सामकी सिरियस गजाल. कित्याक जेन्ना हांवें उदय सांगलेल्या प्रमाणे ते टॅक्नॉलॉजीच्या बद्दल उलयतात न्हय. मोदी दुसऱ्या देशांनी वचून टॅक्नॉलॉजी उलयता. हांगा दोतोर आमचो आनी कसली टॅक्नॉलॉजी आसा आनी कोण टॅक्नॉलॉजी टॅक्नॉलॉजीन ब्रिज मातसो असो करूंक जायनासलो फ्लायओव्हर. मॉल वाटयता तुमी मरे बिल्डिंगे वाटयता मरे देवूळ वाटोवपाक कितें जाल्लें. आनी 200 वर्सां पयलींचो जे वडाचें झाड आसा डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ते मारतले आनी ते त्या परते स्थितीन पावपाक 200 वर्सां कोण उरतले. कसलो डेव्हलपमेंट कोणा खातीर डेव्हलपमेंट. दिल्लीकाराचो डेव्हलपमेंट करता जे दिल्लीकाराक गोंयांत येवन गोंयकारांक मारूंक लागल्या गाडयेन चिड्डोवन आनी तांकां हे सरकार व्हीआयपी ट्रिटमेंट कसो दिता तें आमी पळयलां. तांचो डेव्हलपमेंट करता. आज प्रत्येक जाग्याचेर आमच्या भुरग्यां कडेन कॉम्पिटिशन जातलें जॉबा खातीर कॉम्पिटिशन जातलें एडमिशना खातीर कॉम्पिटिशन जातलें धंद्या खातीर कॉम्पिटिशन चालू आसा. तुमच्या पत्रकारां मदीं कॉम्पिटिशन जातलें. मिडिया हाऊसीस आसा व्हडले इस्टॅब्लिश्ड आसा ते साल्वार जायत. बारीक तुमी जे कोण नवे आसा कोण स्टार्टअप्स आसा तांकां काबार करतले दिल्लीकारांतले आनी तांचो डेव्हलपमेंट करता हें सरकार आनी तांच्या खातीर हांव डेव्हलपमेंट म्हणून काबार करता कल्चर आनी हिस्ट्री आमची गोंयची. म्हाका दिसता वेळ आयला आमी गोंयकारांनी हे गजाली खंय तरी बंद करपाचो. कित्याक गोंयकार आमी सुशेगाद म्हणून सगळ्याक फामाद आसा पण आतां आमी सुशेगाद रावन सुशेगाद जावन फावचे ना. तशेंच प्रत्येक गोंयकारान जर हो आतां हाजे फुडें आशा बाळगुची न्ही. हांवूय पॉलिटिशियन हांव सरळ सांगता की कोण एक्टिविस्ट येतलो आनी तुमचो वाटयतलो कोण राजकारणी येतलो आनी फाटयतलो मागीर आमी येतले ना.
प्रत्येक जण प्रोएक्टिव्हली भायर सरा, कंप्लेनी फायल करा, जाम करा सरकाराक, हे विशयाचेर जाम करा सरकाराक. कित्याक हे आज एक देवळाचो प्रश्न ना. आमी पयला घर म्हणून उडयले कोणाचें थंय घर बांदता म्हणून सांगलेले, सरकारी घरचान बांदले घर, इन्क्वायरी करून एक्शन घेता म्हणून सांगलेले, जाल्ले बांदले, कोणाचेर केली इन्क्वायरी, कोण इन्क्वायरी करतालो पळय चीफ सेक्रेटरी ताची ट्रान्सफर करची पडली, कित्याक ताणें शेत कन्वर्ट केलें. येवची पडली काय करची पडूंक ना. मागीर न्याय कसो मेळटलो लोकांक, चल्लां कितें हें सरकाराच्या हातून. म्हाका दिसता गोंयकारांनी आज हें इनफ इज इनफ म्हणपाची परिस्थिती आयल्या. आनी हे जे बीजेपीन आज जो सत्तेचो जो हें चलयला पळय सारको उन्माद तांचे तकलेक चडला, आनी जो माज तकलेक चडून हो तांच्यांनी जे कितें सत्यानाश गोंयचो करपाक ते उठल्या, हो प्रत्येक गोंयकारांनी आपूण एक गोंयकार आनी आपली जबाबदारी म्हणून म्हाका दिसता फुडें सरून थांबोवचो पडटलो. आमी ऑलरेडी हे केला, कंप्लेन फायल केल्या काल देवूळ मोडपाच्या विशया वयल्यान. कित्याक देवूळ मोडपाच्या विशयाचेर जशी भुमिका तो जॉयंट मामलेदार आसलो बार्देजाचो, तशेंच एसडीपीओ आसलो, पीआय आसलो, तांचे ऑफिसर्स आसले बाकीचे, तांच्यांनी हे पुलीस प्रोटेक्शनान क्रिमिनल एक्टिविटी केल्या काल कंप्लीट. ताचे बद्दल आमी कंप्लेन केल्या आनी आमी ती कंप्लेनीची फॉलोअपूय करतले त्याच प्रमाणे. आनी गोंयकारांकूय अपील करता की तांच्यांनी कंप्लेन करच्यो ह्या विशयाचेर. कित्याक ना जाल्यार आज एक देवूळ म्हणलें, फाल्यां ते दुसरें देवूळ म्हणटले, फाल्यां दिल्लीकाराक कोणाक जाय ताचो प्रोजेक्टाक कोणाचें घर मदीं येता ताचें घरां म्हणून उडयतले. आनी हें जातलें, हें जालां, हें सुरवात जावन खूब फुडें पावलां आनी हें बंद जावपाची गरज आसा खंय तरी. सुनील बाब तुका दिसना तुवें कंप्लेन केल्या पळय सगळें लेट जालें म्हणून, कित्याक ते झाडूय कातरिले, ते देवूळूय शिफ्ट केलें, सगळें जालें थंयसर. तुका खबर आसतलें आमी काल कित्याक कितले खूब तेंप जालो विशय चालू आसा विशय सगळें. आसलो. तुका हांव ती गजाल परत सांगता. विशय सबंद चालू आसलो झाडा बद्दल. देवूळ आनी देवाचें केन्ना कोणा आयकूंक ना, तुवें आयकलें ऑर्डर वाच मरे, ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर वाच न्हय. ट्रान्सलोकेट करच्या पयलीं सरकाराच्या जर मनान आसलें दुसरें देवूळ बांदून रेडी नेमका आक्षेप काय? आक्षेप आमचा एक म्हणजे जो आमच्या गोव्याच्या संस्कृतीत आम्ही जागेकार म्हणतात, राखणदार म्हणतात, त्याला जागेवरून हटवू शकतो का? हे सरकार एवढं स्ट्रॉंग आहे की जागेकाराला जागेवरून हटवू शकतो का? दुसरे प्रश्न आहे विधीबद्दल. जी विधी केली त्याच्यात दोन्ही गोष्टींना आक्षेप आहे तुमचा. दोन्ही गोष्टीला आक्षेप आहे. विधी करून पण त्यांनी मूर्तीची विडंबना केली ना. त्याच्यानंतर काल संध्याकाळी आता मला एक सांगा, रस्त्यावरती ऍक्सिडेंट वाढतात, ते वाढल्याच्या नंतर अनेक माणसं मरतात, जखमी होतात. ते झाल्याच्या नंतर विरोधक साहजिक सरकारवरती आरोप करतात. ते आरोप होऊ नये म्हणून जर हायवे किंवा मार्ग जर विस्तारायचे असतील, मोठे करायचे असतील आणि जर सरकारला तसे निर्णय घ्यावे लागत असतील, आणि त्याच्यात काल संध्याकाळी सीएमनी हमी दिलेली होती की सरकार स्वतःच्या खर्चाने ते मंदिर बांधून देईल, एवढं सगळं असताना सुद्धा विरोधक हा विषय का घेत आहे? नेमकं काय? माझं तुम्हाला सांगायचं, मी सुरुवातीपासून तुम्हाला हेच सांगतो, याच्यापूर्वी पण कितीतरी क्रॉस, कितीतरी गुमट्या हलवल्या गेलेल्या आहेत. कोणाला त्याच्यात आक्षेप नव्हता, कशाला इन द लार्जर इंटरेस्ट ते करायला पाहिजे. पण इकडे हे जे मूळ मुद्दा काय आहे, नुसती गुमटी नव्हती. जेव्हा ते झाडाचं सुद्धा जेव्हा स्थलांतरित करण्याची जेव्हा प्रश्न आला तेव्हा सुद्धा सगळ्याचा मत होतं की बरं झाड येतं ना, देऊळ पाठीमागे होतं ना, देऊळ कसं तरी वाटवायला पाहिजे होता. तो अलाइनमेंट, तो मॉल कसा वाटवला, तो बांबोळे नियाज ती बिल्डिंग कशी वाटवली, तर देऊळ वाटवायला काय होतं, ते मोठं देऊळ होतं ना, त्याचं मेन महत्व काय. आणखी कोणतं देऊळ असतं तर बरं आहे, आम्ही समजून घेऊ शकतो. हे जागेकार राखणदाराचं देऊळ आहे, जागेकाराचा तटवतो, असं होऊ शकतं का? उद्या जर आमची भूमिका आहे की राम मंदिर वही बनेगा, तर ही मंदिर तिकडून कशाला वाटवायला पाहिजे? तसंच आहे ना, ते सेम आहे ना. इमोशन, सेंटिमेंट म्हणून काहीतरी असतं ना. तुमचं क्लिअर मत आहे की रस्ता वेगळ्या बाजूने नाही, वेगळ्या बाजूने पण काय ते 50 किलोमीटर बाजूने घ्यायचं नव्हतं. रिअलाइनमेंट करू शकलो असतो 100%. म्हणजे मंदिर वाचवता आलं असतं 100% वाचवता आलं. जर इंटेन्शन होतं तर मंदिर वाचवता आलं असतं. बरं, भोमच्या बाबतीत असे जावपाक जायना म्हणून आता तुमचं स्टँड किती असतं? आता तुम्ही भोमाबद्दल, आता भोमाबद्दल पळय, आता हे तुमचं जर stand सांगा. आम्ही ऑलरेडी हाचे पयलीं भोमाबद्दल आमचो स्टँड क्लियर केला, आम्ही अपोज केले. आम्ही डिमांड केलो की बायपास काडचो म्हणून भोमा, कित्याक तो भोमाचो रस्तो मदल्यान व्हेला आनी सरकारान आमी पळयला. पण हाचेर कशें विश्वास दवरप? हे म्हणटात एक गजाल केन्ना करता, कितें म्हणटा ते तांकां तरी याद आसता आपूण कितें म्हणटा ती. ते म्हणटा 6 घरां वतली, 5 घरां वतली, देवूळ सुट्टले, देवळाचो मंडप वतलो. अरे आज तुम्ही थंय पळय मरे कितें केलें तें.
फाल्यां ताका एक्चुअली अल्टरनेटिव्ह फाटल्यान जागो आसलो बायपास वॉज द अल्टरनेटिव्ह कित्याक सबंद गांवाचो प्रश्न आसा तो देवळाचो प्रश्न आसा कित्याक आज जरी दर्या हे करून आज उरलो फाल्यां वतलो 5-10 वर्सांनी पक्ष म्हणून तुम्ही आता कितें करतात ते मंदिर वाचोवपाक लागून ना आतां आमकां एंटायर ताजो तो अलायनमेंटाचो प्लॅन आसा लँड एक्विजिशन प्लॅन आसा वी वील हॅव टू स्टडी इट केअरफुली विथ द कन्सर्न पीपल ओवर देयर बिकॉज दिस इज नाव समथिंग सिरियस बीजेपी आज देवळांचेर जर हात घालपाक लागले आनी रिलिजियस जर स्ट्रक्चराचेर जर अशे हात घालपाक लागले डेव्हलपमेंटाच्या नांवान फक्त बिल्डरांक फ्रंटेज ओपन करून दिवपा खातीर जाल्यार दॅट इज समथिंग सिरियस वीच कॅनॉट बी टॉलरेटेड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग टेक एवरी नॅचरल सुनील बाबा परवरी आतां इतले बीजेपी कार्यकर्ते आहा ते रावता गांवकार थिंगाचे तेच बसून काल दिसती पडोंक ना कितें पण कोण दिसलो कोण दिसूंक ना ताजेर हांव रिसर्च करून तांच्या घरान वचून पळोवंक शकना हांव तुका आतां कोण दिसूंक ना ते कोण सांगल्या ज्यो संघटना स्वताक राखणदार आनी कोण रक्षण करते आनी ठेकेदार म्हणटा पळय तांचे बद्दल उलयता बाकीचो प्रत्येक मनीस कोण कितें करता थोड्या खंयूय आसता सूड भावनाचे हातून राजकारणात थोडे जाण कितें हातूंतले प्रत्येकाक धर्म आनी देव म्हणटा तो प्रत्येकाक लागता तो कितें म्हाका म्हणून न्हय आतां हें देवूळ मोडला पळय ताका त्रास समना ताका विचार तुल्यो विचार पळय म्हाका दिसता याद करून दिता सामाजीक आनी माध्यम प्रश्नाच्या वेळाचेर सगळ्या राखणदारांक गाराणे घातले जागे गेले वचून आजोबा बोडगेश्वरा पासून सगळे तर म्हाका दिसता हाच्या बद्दल सुनील आमचो उपाध्यक्ष सुनील बाबान तुमकां बरें विस्तारान सगळें एक्सप्लेन केलां भोव करून ताचे रिलिजियस धर्मीक पळय भावना आसा ती लोकांची कशी काल हट जाली आनी म्हाका एकूच तुमच्या मुखार आनी चड लांबय ना येता एकूच म्हाका दिसता फ्रॉम माय हार्ट की काल गोंयकाराचो आनी गोंयकाराच्या भावनेचो पराभव जालो आनी कोण जिखले की हे जे बीजेपी सरकार जे तांकां फक्त दिसता आपणाचे डेव्हलपमेंटाचो आनी डेव्हलपमेंटाचेर कसो धंदो चलना पळय तांचो कमिशनां आनी तांचो फायदो म्हाका दिसता तांचे म्हाका दिसता एक विक्ट्री ओवर गोंयकार आनी गोंयकाराचे पळय भावने आसले कित्याक हांव एक गोंयकार म्हणून उलयतां कित्याक काँग्रेस पक्षान हेजे पयलीं खूब डेव्हलपमेंट 20-25 वर्सां डेव्हलपमेंट करून दाखयलो केन्नाच अशें लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना लोकांची भावना सांबाळीनासतना एक रुथलेसली कसलोच डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता जावं आनी जेन्ना केव्हा केव्हा कसलो डेव्हलपमेंट जावं रिजनल प्लॅन जावं कितें ते SEZ ताचो आतां याद जाता म्हाका फाटीं घेतले हे व्हडले व्हडले पळय प्रकल्प आसले फाटीं घेतले लोकांचे भावनाचेर एक रिस्पेक्ट आदर आनी आज जे लोक थंय रडटाले जाणटे बायलां भुरगीं थंय रोडून ते कित्याक एक देव आनी देवा बद्दल आमची भावना म्हाका दिसता आर सुप्रीम आनी अलायनमेंट तर कोणें विचारले तुमी प्रश्न विचारले चेंज करून जाता एक्सिडेंट जाता पूण रस्ते व्हडले विस्तारले आनी विस्तारून व्हडले रूम मारत केले एक्सिडेंट कमी जाल्या आमचे सर्वेलन्स आनी आमचे लोकांचे गव्हर्मेंटाचे पळय लोकांक कसो रस्त्यार एक डिसिप्लीन हाडचे ते कांयच सरकारा कडल्यान कसलोच हेजो आराखडो कसलोच हेजो प्लॅन हो प्रकल्प ना लोक पळय जशे भाशेन रस्ते पळय उजार करता तेका गव्हर्मेंटाचे एक डिरेक्शन आसा पूण एक देवूळ वाचोवन ते एक्सिडेंट कमी जातले म्हणून आमकां हे म्हाका दिसता एक हो दुसरो प्रश्न पूण त्या वेळार काल लोकांची भावना आनी लोकांचे पळय थंय कितें कितें आमी आयकून पळयलां सोशल मिडियाचेर म्हाका दिसता सरकाराक एक तेन्ना तरी काम बंद दवरून एक ग्रामस्थांक आनी सगळे लोकल रेजिडेंटांक कॉन्फिडन्सान घेवन एक दुसरो प्लॅन काडलो 8 दीस 15 दीस ते काम बंद उरलें म्हणून खंय वचपाचें ना उरूनय बंद पूण लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें काम
आता ती मूर्ती व्हरप आणि खंय तरी कंटेनरान कंटेनरान भरप अशें म्हणून आयकता आमी म्हणजे कसलो कसलो आदर आमच्या देवा मुखार आमकां कसलो आदर आसा म्हणजे तुमी तुमचो धंदो तुम्ही जाणा एक कॉन्ट्रॅक्ट तांचेच कोणचे जावूय आनी कोणाचे बिये आनी तांचेच सोयरे आमी जाणा तुमचे धंद्याक मार बसता म्हणून रातोरात लोकांक पळय नासतना ते काडून म्हणजे लोकांक कप्यार आसा पळय ते हालयले कपड्यात मोडून उडयले नाही कप्यार हालयले जस्ट ऑपोजिट जस्ट रस्त्याच्या क्रॉस नवे बांदतात कॉन्फिडन्सान घेऊन हे तर तुम्ही पळय आता एक